Just imagine. ओके इष्टानो, काँग्रेस पार्टीन आपली लोकसभा कॅम्पेन फायनली सुरुवात केली. पहिली पदयात्रा आणि मागीर लोहिया मैदानाचेर मडगांवां भाशणां. तितून बाकीचे कितें उलयले ते आमकां समजलें. आमी मतां घेवपाक शकपाना, लोकांक मताच्या केंद्राचेर व्हरपाक आमकां कार्यकर्तो जाय पडटा. आमचे प्रायम मिनिस्टर देशाचे जे मनमोहन सिंग आशिल्ले तेणे आयज कितें केलें, हे नमो करतले आनी मोमो म्हणटले. आमी आमकां बरें मागता आमची बाय सोनिया गांधीची हात बाब राहुल गांधीची हात करी गोट करतले. पण खाशे प्रताप सिंग राणेन कितें म्हटलें ते आयका तुमी फुडें. पण बरें समजा ही बातमी काँग्रेस पक्षाची जळी मिटींग जाली. ही बातमी जर पॉलिटिशियन्स न्यूज चॅनलांचेर न्यूज अँकर जावन सांगीत जाल्यार ते कशे आपापल्या स्टायलीन सांगतले. जस्ट इमॅजिन प्रताप सिंग राणे जर न्यूज अँकर जाले जाल्यार. ऑनरेबल व्ह्युअर्स, आयच्या खबराचित्रांत स्वागत. आणि काँग्रेस पक्षान आपली लोकसभा कॅम्पेन सुरू केल्ली आहा आणि सगळे येयले. फक्त विश्वजीत येवंक ना आणि बाबूश मोन्सेरात येवंक ना, तेजी घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात येवंक ना, म्हणटूक शिणी पांडुरंग मडकयकर येवंक ना. आणि जो रेजिनाल्ड जो आसा तो मातसो येयलो, मातसो वयर बसलो, आपलें भाशण केलें आनी तो गेलो. कितें त्या खातीर हांव जास्त एक्टीव रावना. आनी आतां जॉन फर्नांडिसान पदयात्रेचें आयोजन केल्लें, तर ह्या 8,000 लोक हाडपाची मोख जॉनान दवरलेली. त्याच बरोबर 800 लोक जावचो न्हू म्हणून कांय काँग्रेस लिडर वावुरताले थंय, हांवें आयकलेलें. आनी हो मोविन गुदिनो येवंक ना आनी तो आतां आमचे फोनूय घेना. तेजी कामां जातात थंय, पर्रीकर तेजी कामां करता आनी आमची काय अजून सबसिडी पावना. आमच्यो गायी आसात, आमच्यो म्हशी आसात, आमचे रेडे आसात, तांकां आमी पेंड जर्मनीच्यान हाडटात, पण तांकां आमकां सबसिडी काय दिनात सरकार. आनी आजून काय 1 रुपयाय मेळोंक ना. आनी ह्याच बरोबर घेवया एक असो व्यावसायिक विसव बारीकसो. आमच्यो गायी 500 लिटर दूध दितात. दे आर गिविंग 500 liters of milk and compared to other cows and the buffaloes. But and we are importing semen from Germany, but they are getting destroyed at the airport because airport authorities don't know that they are semen. आमी इम्पोर्ट करतात, आमची कामां जायना. आणि समजा बाबू आसगांवकर जर न्यूज अँकरिंग करीत आणि काँग्रेसीची बातमी सांगीत जाल्यार कशें दिसतलें. हर एक मनशाक बातमी पळोवपाक जाय, बातमी आयकपाक जाय, मजा घेवपाक जाय. पीपल आर स्टार्टेड एन्जॉयिंग क्रायम अँड सेक्स. कितलो तो स्टार्टअप सोंपना. बातमी सांगपाची केन्ना मनशान. हर एक मनशाक आयज काँग्रेस पार्टीचो हे जाय. हे काँग्रेस पक्षान लोकसभेक आपले मे वयर काडल्या, म्हणजे आपले सॉक्स पुलअप केल्या. हर एक पक्षान आपले मत काँग्रेसीक दिवपाक जाय. हे पर्रीकरान माध्यम प्रश्नाचो घोळ करून दवरला स्पीकर सर, म्हणजे एडिटर सर. तर काँग्रेस पक्षान लोहिया मैदानाचेर सभा घेतली, तितून दिगंबरान मातसो नेट दाखयलो स्पीकर सर. पहिल्या फावट नेट दाखयलो, पण मातसो भियल्ल्या भशेन दिसतालो तो स्पीकर सर. हर एक मनशाक आयज काँग्रेस जाय स्पीकर सर, आय मीन एडिटर सर. हो जॉन फर्नांडिसान आयोजित केलेल्या पदयात्रेक 6,000 लोक येयल्लो स्पीकर सर. हो इतलो लोक येयलो खंयच्यान स्पीकर सर. हांव सांगता तुमकां व्ह्युअरांक, हांव बाबू आसगांवकर सांगता. रवी नायकान फोंड्याच्यान 6 बशी भरून लोक हाडलेलो. हांवें म्हणजे बाबू आसगांवकरान धारगळेच्यान 12 बशी आनी 12 सुमो म्हणून लोक हाडलेलो. जाल्यार सभा कशी भरतली आसली. आयज ह्या पर्रीकराक सगळे भियोन दीस काडटात, पण बाबू आसगांवकर भियना. देशप्रभू फुडें सरलो तेका पॅक केलो, आनी कोण फुडें सरलो तेका पॅक केलो. हर एक मनशाक पॅक करपाक फुडें सरला स्पीकर सर. हे चल्लां कितें स्पीकर सर. राव मातसो ब्रेक म्हणजे कितें. ब्रेक कित्याक जाय. तुमकां फक्त पयसो करपाचो आसा. एडवर्टायजी दाखोवन फक्त पयसो करपाचो आसा. चल्लां कितें हें. कितलो पयसो जावो तुमकां हांव स्पॉन्सर करता. भरपूर पयसो आसा म्हाजे कडेन. लायटी बंद कित्याक करता हे. म्हाका फुडें उलोवपाक दिना. बाबू सदांच आमकां दामून दवरला, म्हणून आमकां दामून दवरीत आसा. राहुल बाबाच्या हातांतसून आमचो चमचो सुद्धा पडलेला व्हडलो प्रोपगंडा करता. मोदीचे बातमी फक्त मोदी 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 करतात. आणि समजा दिगंबर कामत न्यूज अँकरिंग करीत जाल्यार आणि ती काँग्रेसीची बातमी सांगीत जाल्यार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमचे स्वागत. आणि आमच्या काँग्रेस पार्टीन सुद्धा या तुमकां दारां उक्तीं आसात.
आमच्या पार्टीचें अशें खंय की आमची पार्टी म्हणटा पार्टी खंय आसत जाल्यार पार्टी आतां देश युवा आसा म्हणटा आमकां जॉन फर्नांडीस खूब भियेता भरपूर भियेत आसता म्हाका याद आसा आमच्या स्कुलाच्या प्रिन्सिपलान सुद्दां आमकां इतलो भियोंक नासलो इतलो जॉन फर्नांडीस आमकां भियेत आसता मे बी ह्याच खातीर आमी मातशे मस्ते जाले मदान जाले हें कोणें सांगपाची गरज ना कोणाक सगळ्यांक खबर काँग्रेस मिटिंगेक बाबूश मोन्सेरात जेनिफर मोन्सेरात पांडुरंग मडकईकर मोविन गुदिनो विश्वजीत राणे येवंक ना गीण मारली हम करे तो तिरस्कार और बाबूश करे तो सुपस्कार हे चलना कितें आई हैव ऑलवेज सेड आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक जस्ट इमॅजिन इश्टानो ह्याच सभेक सगळे कितें उलयले ते आमकां कळ्ळेंच आनी प्रताप सिंग राणेन हांगासर अशें उलोवन कोणाची विकेट पयलींच उडयली तें आमकां ज्युस्त कळ्ळें पयलीं म्हणजे फाल्यां आमकां दिल्ली आपयल्या कॅन्डिडेट काडपाक शांतारामान नुकतेंच सांगलां जेन्ना काजार जाल्लोच काडूंक जाय आमकां फॉर्माट सारकें बरय म्हूण सांगूंक जाय काजार जाल्लेलोच कॅन्डिडेट जाय म्हणजे वालांका आलेमाक तिकेट दिवपाचीच ना अशें पयलींच थारलेलें तर अरे वुमन्स डे असलेल्या आठवड्यान तरी अशें करूंक जायनासलें हेंच्यांनी कितें म्हणटा जस्ट इमॅजिन चर्चिल तूं कितें म्हणटा हेजेर तूं पूण आज म्हाका एक शॉक जालो कित्याक शॉक जालो तुका चर्चिल बाब कित्याक शॉक जालो ओके कित्याक तें कळ्ळें आमकां बरें प्रताप सिंग राण्याचें स्टेटमेंट आमकां काजारीच कॅन्डिडेट जाय म्हणजे हेंच्यांनी पयलींच थारायलां न्हू की वालांकाक तिकेट दिवपाचीच ना म्हणून अरे अनाउन्समेंट जायसर तरी रावा मरे पापियानो सारकें न्हू चर्चिल पूण आयज हांव एकदम शॉक आमी सुद्दां जाले चर्चिल बाब शे कितें गेलें हें आहा फॉल्ट आहा एब्सोल्युटली देश युवा हे अशें राहुल गांधी म्हणटा आनी टिकेटी चल्लां बरें उलोवपाचें ना आमकां कितें उलोवपाचें ना आतां बट चर्चिल नाव यू आर गोईंग टू कीप क्वायट सी आय एम अ मॅन ऑलवेज फॉरवर्ड नॉट बॅक नाव चर्चिल इज एंग्री आनी आतां तो कितें करीत सांगपा येना वन शूड नॉट फॉरगेट चर्चिलाचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2,500 ते 3,000 मतां खंयच चुकलेली ना एनी टायम सारकें न्हू चर्चिल बाब हांव कितें म्हणटा ते तुजे सावथ गोंयान कांय न्हू म्हटल्यार एक 10-12 हजार वोट्स आसतलेच न्हू चडूय आसत सारकें न्हू आसा हय आसा 100% आसा पण आतां चर्चिल कितें करीत सांगूं येना सगळे आपले वोट्स हेरा बट हे बिफोर गोईंग ऑन अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक विष्णू वाघाचो मॅसेज आयकुया इन पब्लीक इंट्रस्ट आमकां तेणी दिवपा लायलो ही पेड मी 55,000 This message by Vishnu Wagh is being telecast in the broader public interest. वाघाक पाकटां नासता वाघाक नाकटां आसता ताका वाघ नखे म्हणटा आनी ती वाघ नखे जशी वाघान एकदां भायर काडून कोणाक दावकूर मारलें की मागीर मनीस रक्तबंबाळ जाता त्या वाघ नखांनी दुसरी गोश्ट म्हणजे वाघाची गरड आसता डरकाळी आसता अजून हांवें ती फोडूना हांव आसत उलयतां पण वाघ जेन्ना पळय डरकाळी फोडटलो आनी आपली दावकुलां जेन्ना भायर काडटलो तेन्ना खुबश्या कोल्यांक रानान वचून लिपचें पडटलें हें तेन्ना लक्षांत दवरपा जाय म्हाज्या आंगान ही एक वेगळी कला आहा हें खबर आसपा जाय ताका आनी ती कला दाखोवपा खातीर म्हाका कला अकादमीची जावं ASDची अजिबात गरज ना Just imagine